Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे सामर्थ्य, देवाचो मोग, देवाचे राज म्हजे भितर आसा. तो म्हाका वाडयता आपल्या राज्यान, आपल्या जिवितान तो म्हाका वाडयता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ताचे जिवीत म्हजे भितर पुरे जाला. ताचे जिवीत म्हजे भितर पुरे जाला आनी हांव तेच्या जिविताचो एक भाग आसा. तो म्हजें जिवीत आसा, तोच म्हजें जिवीत आसा. तेचें जिवीत म्हजे भितर वाडटा. तेचें जिवीत म्हजे भितर वाडटा. ताचें जिवीत म्हजे भितर वाडटा. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजे दोन्ही हात एव्यार उबारुया. म्हजें जिवीत देवाक पेटोवया. देवाक दिन वचनी दिवया ह्या दिसा पासून. Lebeza katana katremi idrotra masta katala montraste shakatala balanta na katala muse indro kantra muse ketere shara bara. Oh hallelujah, hallelujah. Oh shiri hallelujah, hallelujah. Jesus de tin wasta, Jesus de tin wasta, Jesus de tin wasta. Labo treme trebeze shala bla 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 lebe dene mene keder rebe ndrobu sekete rebe rebe सामर्थ्यशाली देवाचा आत्मा माझ्या जीवितांत आसा. माझ्या जीवितांत जो आत्मा वाटता लाभून देणे मेने खेते रेबे सोतो इंद्र बरो कांद्रा मास्ता काथाला बोलासे जेके द्रोबो द्रमात्र जे रेबे. ओ हालेलुया, हालेलुया. सामर्थ्यशाली देव माझ्या जीवितांत Hallelujah. Praise the Lord. माझ्या भावना खेरीज भाशेन आम्ही आयचो 53 डे आम्ही आमच्या ते पवित्र आत्म्यान आमच्या संगताक घेवन चलता. पवित्र आत्मा आमकां मदत करता आमची गिन्यान उजवाडूंक, आमची भूत उक्ती जावन. Hallelujah. आयज आमी परतून Acts chapter 5 verse 15 आमी मनन करतले. ते उतर अशें जावन आसा की पेद्रू वेता ना ताची 6वी पुंटाचेर पडच्याक आनी आपआपले पिडींतली बरी जावच्याक लोक पिडीवंतांक चौकाचेर व्हरप आनी खाटीचेर आनी आंथरुणाचेर दवरप. Praise the Lord. काल सांगता मोगाच्या बाबून पवित्र आत्मा कशा भाशेन आमकां सांगतलो कितें जावन आसा ती 6वी मनशाची. खंयच्या मनशाच्या 6वेक व्हॅल्यू आसा, खंयच्या मनशाच्या 6वे वरसून कितें उपयोग जाला, खंयच्या मनशाच्या 6वे वरसून कितें विचित्र जाला. 6वी मोगाच्या भावने तुजी आनी म्हजी 6वी तेका कोण चिंतना पासून ना आमच्या लायफान. Praise the Lord. तेच्या लायफान कोण तेची 6वेची चिंतनान पासून ना. सकाळी उजवाडल्या पासून साने दाकाय मोगाच्या अशी कितली तरी आमच्या जिवितान आमची 6वी आमच्या सांगाताक आसता. आमची 6वी आमकां घेवन चलता. आमची 6वी आमच्या सांगाताक बसल्या आसतना आमी बसता, आमी उठ्ठा आसतना उठ्ठा, आमी चलता आसतना चलता, आमी धांवता आसतना धांवता. आमची 6वी आमच्या सांगात सोडना. मनशां पासून सांगात सोडल्यार आमची 6वी केन्ना सांगात सोडना. आमेन. हालेलुया. पूण ती 6वी जर पळोवंक गेल्यार तेचो उपयोग कांयच ना. तेचो उपयोग कांयच जायना बाबा त्या 6वेचो. कांयच उपयोग ना त्या 6वेचो. कांय म्हटल्यार कांयच उपयोग ना. तुम्ही पळयात खंयच्या मनशाच्या 6वेचो कोणाक कितें उपयोग जाला, खंयच्या मनशाच्या 6वी वरवीं खंयच्या मनशाची जिवीत बदलला, खंयच्या मनशाच्या 6वे उदेशी मनशान आपलें मन बदलला, खंयच्या मनशाच्या 6वे उदेशी कितें अजापा जाल्यान, खंयच्या मनशाच्या 6वे उदेशी संपूर्ण जिवीत बरें जाला ना बाबा. हालेलुया.
पूण अशें जाल्लें एखादाय आनी अशें जाला एखादाय तो म्हटलो सेंट पीटर, भगीत पावलू, भगीत पेद्रू. आनी तो वेता आसतना पवित्र पुस्तक सांगता ताची 6वी पुंटाचेर पडच्याक आनी आपले पिडेंतले बरी जावच्याक लोक पिडीवंतांच्या चौकान व्हरोन लोकांक दवरतालो. म्हटल्यार त्या लोकांचो इतलो फेथ आसलो, इतलो पेद्रूचेर आनी पेद्रूच्या भितर आसलेल्या जेजूचेर फेथ आसलो की पेद्रूची 6वी पासून पडल्यार तो हील जातलो. रेबेजे कितें हेका म्हणटा सामर्थ्यशाली जिवीत काम देवाचे. हालेलुया. आनी ही पेद्रू मोगाच्या बाबायनान कित्याक पेद्रूची 6वी पडल्या उपरांत बरें जाताले? कित्याक पेद्रू देवाचो शीस आसलो म्हणून? ना, पेद्रून आपल्या जिवितान मिस्टेक जी केल्ली ती सुदारली. पेद्रू आपल्या जिवितान जे कितें चुकीच्यो वस्तू आसल्यो त्यो सुदारल्यो आनी तेणी संपूर्ण आपले जिवीत देवा मुखार समर्पण केलें. आनी देखून मोगाच्या बाबायनांनो, ज्या वेळार पेद्रून आपले जिवीत समर्पण केलें, आपले हर एक जिवीत देवाक भेटयलें. म्हणून हांवें तुमकां रातचे 10:25 प्रेयरान सांगलें, समर्पण करा. ज्या ताका तुम्ही समर्पण करना त्या ताका तुम्ही एक नई वस्त तुमच्या लायफान घडटात ती तुम्ही देखनात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे समर्पण आमच्या जिवितांत चड इम्पॉर्टंट आसा बाबा. म्हज्या आनी तुज्या लायफान हे समर्पण चड इम्पॉर्टंट आसा. पेद्रूचीच 6वी पडल्यार लोकां कित्याक बरी जाताली, आमची 6वी पडल्यार बरी जायना? कित्याक पेद्रून आपल्या जिवितान मोगाच्या बाबायनान 6वेक पासून जेजू क्रिस्ताचो अधिकार दिलो. आमेन. पेद्रून आपल्या जिवितान आपल्या कुडीकूच न्हू पूण कुडीची पडटा ते 6वेक पासून जेजूक अधिकार दिलेलो. हेका म्हणटात बेस्ट क्रिस्तांव लायफ, बेस्ट क्रिश्चन. हालेलुया. तुझ्या हर एक कुडीचो उपयोग जावंक जावो दुसऱ्याक. तुझ्या हर एक कुडीन जेजू ख्रिस्त दिसोंक जावो दुसऱ्याक. तुझ्या हर एक कुडीन जेजू क्रिस्ताक महिमा मेळोंक जाय. पेद्रून आपली कूड आपल्या आंगान ठेवूंक ना पूण आपल्या कुडीन जेजू क्रिस्ताक दोळ्यान, केसान, हातीन संपूर्ण आपल्या कुडीन मोगाच्या बाबतीन क्रिस्ताक समर्पण केलें. हालेलुया. इतलेंच न्हू बाबा, इतलेंच न्हू, पेद्रून आपल्या 6वेक पासून जेजूक समर्पण करून दिलें. आमेन. नातर आयज मोगाच्या बाबांनो कितल्या जाणांची 6वी कोणाचेर पडटा, कितली हील जाता. हात दवरून मागणी करतात, कितली हील जाता. मोगाच्या बाबांनो त्या भाशेन जिवीत तुझे देवाक समर्पण करूंक जाय. ही जी वस आसा न्हू, पवित्र आत्मा सांगता ही वस तुमच्या थंय जाता. जी कितें बायबलान हर एक उतरां बरयलेली आसा ही तुमच्या थंय जाता बाबा. पेद्रूची 6वी हय तशी तुमच्या 6वेकूय पेकवणी हाडूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. एक 6वी, त्या 6वे वरवीं कोणाक कांयच मेळोंक ना पूण एक 6वी म्हटल्यार जे सुर्याचे प्रकाश त्या मनशाचेर पडटा तेची 6वी ती दिसता बाबा. आनी ती 6वेक हात लायल्यार तेका थंय कांयच मेळना. तूं त्या जमनीक हात लायता वा त्या वस्तूक हात लायता म्हटल्यार त्या 6वेक तुका हात लावंक जायना. तुम्ही केन्ना पयल्यात बाबा तुमकां 6वीक धरूंक जाता? तुम्ही केन्ना खंयच्या 6वेक धरल्यात वा तुमच्या हातीन धरूंक जाता वा तुम्ही खंयच्या 6वेक स्पर्श केल्यात ना? आनी स्पर्श केल्या जाल्यार बाबा ती 6वी तुमच्या थंय रावता ना बाबा. कित्याक त्या 6वेक स्पर्श करूंक जायना? कित्याक ती एक तुजी रिफ्लेक्ट तुझे किरण, सूर्याचे किरण तुजेर पडला वा खंयचो तरी प्रकाश तुजेर पडला आनी तिची 6वी ती दिसता. पूण त्या 6वेक व्हॅल्यूज ना बाबा.
कसले कामूच ना त्या सावळेचे. आमच्या जिवितान पळय ते सावळे कसले कामूच ना आसा, कसलेंच काम ना ते सावळे. तरी पासून ती सावळे ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त अधिकार घेता त्या तुझ्या जिवितान, तुझी सावळी पासून मिलागान भरता. आमेन. आणि तुझी सावळी पासून दुसऱ्यांका मिलाग हाडटा. आमेन. हे जावन आसा क्रिस्तावले म्हज्या जिवितान. बाबा म्हाका अशा भाशेन तुम्ही जाल्लेली जाय. तुमची पासून सावळी पडल्यार जायती जाणां बरी जावंक जाय. आमेन. हालेलुया. आयज आमचें जिवीत अशें आसूंक जाय, पेद्रूची जशी सावळी पडटा, म्हाजी सावळी पडल्यारूय देवा जायती जाणां पिडेवंत आसा तांकां बरेपण मेळोंक जाय. हें कित्याक घडटा वा कित्याक हें जाता? देवाचें सामर्थ्य तुज्या कुडीचेर आसा. देवाचें सामर्थ्य तुज्या कुडीचेर हाजीरपण रावता. देवाचें सामर्थ्य तुज्या कुडीन रावता बाबा, म्हणून तशें घडटा. हालेलुया. सावळी एक आमी कितले फावटी रिडींग वाचून गेले वा वाचतले. हांव तुमकां सांगता, पवित्र आत्म्यान कितले फावट तुमी वाचले आसतले, पूण जशी आयज पवित्र आत्म्यान तुमकां सजमावणी दिल्या, म्हज्या लायफान ही पयले फावट म्हाका मेवल्या आनी ही पयले फावट तुमकां मेवल्या. आमेन. कित्याक हांव बाबा कांय ना, म्हजे भितर जो आसा ना तो सामर्थ्यशाली आत्मो आसा आनी तेची उतरां आसा ना ती स्वतंत्र करता तुमकां हर एका बांद फासांतली, तुमकां हर एका तुमच्या जिवितांतली तो स्वतंत्र करता. आनी ही आतां स्टेप चालू आहा. तुमकां हर एका जिवितान तुका सेपरेट करतलो. कित्याक तूं पवित्र आत्म्याचें मंदीर आसा. कित्याक पवित्र आत्म्यान खोशी आसा आपले पिराड तुजे भितर करूं, आनी तो करूनच घेतलो. जी देवाक वस लायक जाता ती तेचीच जाता. आमेन. हांव तर त्या देवाचोच आसा आनी हांव तर तेचोच जावंक सोदता. आमेन. हालेलुया. सावळी, पेद्रूची सावळी इम्पॉर्टंट दवरना बाबा लायफान. पेद्रूची सावळी, तुमची सावळी. ह्या उपरांत हर एक तुमच्या जिवितांतली वस्त दुसऱ्यांका कामाक येतली. आमेन. हर एक तुमचें चिंतप दुसऱ्यांच्या गरजेक पावतला. आमेन. हर एक तुमच्या देवा तुमच्या तोंडांतलो आवडो दुसऱ्यांच्या मत्तीक धांवतलो. आमेन. हर एक तुमी उलयलेली उतरां खरी जातली जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. फकत आमकां काम करूंक जाय. जेजू ख्रिस्ताचें सामर्थ्य आमच्या जिवितांत, जेजू ख्रिस्ताचें सामर्थ्य आमच्या जिवितांत, जेजू ख्रिस्ताचें सामर्थ्य म्हज्या जिवितांत. हालेलुया. आनी 16 लायन पळयात. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्या शारांतलो लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी म्हेळे आत्म्यांक बसलेल्यांक हाडटालो आनी ती सगळी बरी जाताली. सावळी सावळी पावरफुल आहा. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हटलेलें, हांवें जितली अजापां करूंक ना तेच्या परस अदीक अजापां तुमी करतले. आमेन. आनी तेच्यातलें हें एक अजाप सावळी. आमेन. ती सावळी. हालेलुया. घडये पेद्रू तो प्रकाश पडला आसतलो, पूण जी सावळी ती आसली न्हू, ती सावळी पेद्रूची नासली, ती सावळी जेजू क्रिस्ताची आसली. जर पेद्रूची आसली आसती ना बाबा, खंयचो मनीस पेकतलो नासलो वा खंयच्या मनशाक पेकोवणी मेवतली नासली. पूण ती सावळी आसली जेजू क्रिस्ताची. आनी पेद्रून आपल्या लायफान तेंच केलें. आपलें जिवीत, आपली कूड, आपलें पुरे शरीर तकले पासून केंसा पासून भायच्या नाकशे जागा जेजूक समर्पण केलें. देखून आगेत पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय, ख्रिस्त म्हजे भितर जियेता. सो पेद्रूच्या भितर ख्रिस्त जियेतालो. सो पेद्रूची सावळी जावंक जायना ती जेजू क्रिस्ताची सावळी. आमेन. हालेलुया. कित्याक एकाच नांवान वायट शक्ती भियेता, जेजू. एकाच नांवान ती पळोवन वयता, ती म्हटल्यार जेजू. एकाच नांवान ती नाश जाता, ती म्हटल्यार जेजू.
आनी हय तर क्लियर बरयला, पिड्यवंत आनी मेळे आत्मे बसलेल्यांक हाडटाले आनी ती सगळी बरी जातली. आमेन. इम्पॉर्टंट ना तुजी उतरां, इम्पॉर्टंट ना तुजे स्पर्श, इम्पॉर्टंट ना तुजे आनी कशें प्रेयर, इम्पॉर्टंट तुज्या लायफान तूं जेजू क्रिस्ताक तुजे भितर वाडय, ऑटोमॅटीक कामां जातली. तुका चड स्ट्रेस घेवची गरज ना. ऑटोमॅटीक तुजे जिवितान जेजू क्रिस्ताक वाडय, जेजू क्रिस्ताक वाडय, जेजू क्रिस्ताक वाडय. ऑटोमॅटीक तुजी परिस्थिती बदलतली. जी कामां जायना ती जातली. तुम्ही शिकोंक जाय. म्हाका लायक जायना बाबा दुसऱ्यांनी मागोन तुमचें जिवीत बदललेलें. तुमी मागात आनी तुमच्या जिवितान मिलाप जावंक जाय. आनी तो तूं खरो शीस जाताय. शीस केन्ना शीस जालें, शीस केन्ना खोशी जालें बाबा, ज्या वेळार शीस देंवचार काडलें आनी पिडे रोगांतल्यांक बरें केलें, उपरांत जेजू क्रिस्ता लागीं आयलें आनी जेजू क्रिस्ताक म्हळें, पळया गुरुजी आमी तुज्या नांवान देंवचार पासून गेले, पिडीवंत बरें जालें. आनी त्या वेळार जेजू बायबल सांगता चड खोशी जालो. कित्याक म्हजो भुरगो आपल्या कुडीचेर विजय मेळयले, तशें दुसऱ्या मनशांचेर विजय मेळयले. आमेन. आनी जेजू क्रिस्ताक हें जाय, तुज्या कुडीचेर तुवें विजय मेळयलेले, तशें तुज्या दुसऱ्या मनशांचेर तुवें विजय मेळयलेले. आमेन. तूं विजयी आसाय, तूं विजयी आसाय तुज्या लायफान, तूं विजयी आसाय तुज्या लायफान. तूं केन्नाच हरोंक जायना, तूं लुजर आसोंक जायना, तूं सदांच वीन आसाय. कित्याक जेजू क्रिस्त जैती म्हणपणा परस व्हड आसा. हालेलुया. एक सावय कितकी तरी वर्साची पिडा बरी करता. एक सावय कितले तरी वर्साचे हाल त्रास थांबयता. एक सावय पांयांतली दुखां बरी करता. एक सावय तुजे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पण ती सावय आसोंक जाय जेजूची. आमेन. तुज्या जिवितान जर तूं जेजूक तुज्या कुडीन घेता, ऑटोमॅटीक ती सावय ऑटोमॅटीक मेवता. हे खंय कोर्स करूंक नाका. हांव 3 वर्साचो कोर्स करतलो, हांव 5 वर्साचो कोर्स करतलो आनी म्हजी सावय वरवीं मिलाका जातली ना. हांव खंयच्या दुकानान वयतलो, शॉपान वयतलो आनी थंय हांव कसली टॅबलेट घेतलो आनी म्हजी सावय वरवीं मिलाका जातली ना. हांव खंयच्या तरी कोर्स करतलो, टिचींग घेतलो आनी म्हजे सावय वरवीं मिलाका जातली ना. हें जावन आसा गिफ्ट. आनी हें गिफ्ट मेळोवंक जाय जाल्यार तुका तुज्या कुडीचेर काम करूंक जाय. प्रेयर, 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 प्रेयर. हालेलुया. प्रेयर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेयर. फकत प्रेयर. तूं उलयताय ती उतरां पासून सामर्थ्यशाली जाता. तुका जाणा बाबा जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, तुमी जर जेजू क्रिस्तान अंजिराच्या झाडाक म्हटलें आनी अंजिराचें झाड तें कितें जालें, पावलें. जेजू क्रिस्तान अशे भाशेन म्हटलें, तुमी जर ह्या दोंगराक सांगशात जाल्यार ह्या स्वातेचे वयलो उठ आनी दुसऱ्या स्वातेचेर वच आनी तशें घडटलें म्हणटा. आमेन. जेजून घडटलें जाल्यार घडटलेंच. प्रेज द लॉर्ड. घडटलें. हय पर्वत, येस पर्वत. थोडीं जाणां म्हणटात ना ते आमच्या भावार्था विशीं उलयला, आमचे प्रॉब्लमा विशीं उलयला, तो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जातलोच, पण देव पर्वता विशीं उलयला, तर पर्वत कुशीन वयतलोच. आमेन. हालेलुया. कित्याक देवा जर जाता आनी तर तोच देव म्हज्या भितर आसा तर म्हाकाय जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक लूकच्या प्रभुवान वर्स 37 आमकां सांगता, म्हज्या देवाच्यान जायना अशें कांय ना. म्हज्या देवाक जाता न्हू, येस मागीर तुकाय जाता. म्हज्या देवाक ना जायना तर म्हाकाय जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हें सदांच मतीन जाता. खंयचें जर काम जायना, म्हज्या देवाक जाला, येस देवाक जाता तर तुकाय जाता. पूण त्या कामाक जर तुका जाता जाल्यार ते जेजू क्रिस्ताक तुजे भितर त्या लेवलला हाडूचो पडटा. प्रेज द लॉर्ड.
जशी ती लेवल वाढली, जसे उदक वाढले, हा तुझो तो प्रॉब्लेम असलो तो सॉल्व झालो. कित्याक जेजू क्रिस्ताची सामर्थ्य देवले, जेव्हा जेजू क्रिस्ताचे प्रेझन्स देवले आणि तुझी जे आसा ते उणे झाले प्रॉब्लेम आणि एक दीस नाहीसो झालो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी जण म्हणतात बाबा पेद्रूची सावळी ज्या वेळार पडली त्या वेळार ती लोकां भावार्थान पेद्रूच्या सावळी व्हरोन पिढीवंतांका दवरतली. येस, भावार्थान. पूण तो भावार्थ एकाच वाटेन एक्टिवेट जायना, तेका दोन वाटेन करंट आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी जाणां म्हणटात भावार्थ उणो देखून मिलागा जायना. येस, भावार्थ उणो देखून मिलागा जायना, पूण त्या भावार्थाची लेवल जर तू वाडयताय आणि ते स्पार्क जर घेताय 100% इमिडिएट जाता. आमकां फकत विश्वास दवरुचे आसा, आमकां फक्त भावार्थ दवरुचो. तो खंयच्या शॉपान मेवना, खंयच्या वस्तून मेवना, फकत भावार्थ. येस, म्हज्या देवाच्यान जाता तर म्हाकाय जाता, म्हज्या देवाच्यान जाता न्हू, हय तर म्हाकाय जाता. आनी एक विश्वास ठेवूंक जाय, तुजो देव तुका केन्ना कुजोवन उडोवचो ना. आनी कितें सांग बाबा, एक खरें सांग बाबा जेजू ख्रिस्त तुमचो चड मोग करता, म्हाजोय मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. खूब मोग करता, चड मोग करता. हालेलुया. आनी तेच्या भाशेन जाय. ज्या वेळार तुमी तेच्या भाशेन जातले तुमची सावळी जेजू भाशेन जातली. आनी ज्या वेळार तुमची सावळी जेजू भाशेन जातली तुमकां पासून खबर ना तुमची चलतानाची सावळेन कितली जाणां बरी जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे असं सामर्थ्य देवाचे, हे असं सामर्थ्य देवाचे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सामर्थ्य घडये आमी आज धाकटुली आसतल्या एका बिया भाशेन, पूण सदांच मतीन धरात हे भावार्थाचे धाकटुले बी आसा न्हू, ते सामर्थ्यशाली व्हडले अंजिराचे झाड जाता. आमेन. तुमकां जाणा जेजू क्रिस्तान एक वापर सांगली, एक धाकटुले पासून बी तुमी जर रुजत घालशात आनी तेचो बरो परामर्श करता, ते व्हडलें झाड जातलें आनी तेची सुकणी येवन घेतली. आमेन. हांवें आज स्पिरिच्युअल रितीन पळयता, तुमचे जे बी आसा ते व्हडलें जालां, ते झाड जालां आनी आतां तेका पानां येयल्यान आनी आतां ते एका व्हडल्या झाड जावच्या मार्गार आसा. कित्याक ज्या ताकाय तुमी व्हडलें झाड जायना, त्या ताकाय सुकणी येवन तुमच्या घरांचेर, तुमच्या झाडाचेर आपले घर बांदूचें ना. आनी सुकणी जर आपल्या घराचेर, तुमच्या झाडाचेर घर बांदना ना जाल्यार देवाची भुरगीं तुमच्या जिवितान मोगाच्या भावान तुमच्या सांगाताक आसोची ना. म्हाजें एकूच सांगणें आयकात बाबा, तुमचें जिवीत बरें आसा, पूण तुमची जी जिवितांतली उतरां आसा न्हू ती सांबाळून उलय. न्हू फकत प्रेयरानूच, न्हू फकत आमच्या प्रेयरान फकत 20 मिनिट्स प्रेयर कर म्हाजे जेवा आनी तेच्या उपरांत म्हाजें जिवीत म्हाका ना ना ना. होल डे पुऱ्या दिसा तुमचे कॅरेक्टर सांबाळ. कॅरेक्टर चड काम करता आमच्या जिवितांत आमकां स्वर्गाच्या राज्यात पावोवंक. कॅरेक्टर एक चड काम करता तुमच्या जिवितांत देवाक चोरूंक कामावलो. तुमी कितले दुडू जोडटात, तुमी कितले दुडूजून कितली हॅपी आसात हें इम्पॉर्टंट ना बाबा. आसा कॅरेक्टर, तुजें कॅरेक्टर कशें, तुजें प्रेझन्स कशें, तुजें रिलेशन कशें देवा. हालेलुया. आज सावळी, एक सावळी पेद्रूची पडटा जाल्यार